ह्यो पावत्यो पळयात. 500, 700, 800, 1000 रुपयांची पावती. बाणस्तारी रस्त्या कुशीक माटोळेचो बाजार घेवन बसतल्यांक टिटेकारान ह्यो पावत्यो दिल्यात. जोडटले कितें आनी सोपो कितें भरतले काय म्हूण बाजारकारांचो प्रस्न. पण हे वर्सपीस बाजार करता आसतना आमकां हांगा अशें त्रास करता, हे सोपो टिटेकार आमकां खूबच त्रास करता. कित्याक ताका जाय तशी तो तोंडार येता तशी रेट मारता हांगा. कोणाची 500 मारता, कोणाची 800 मारता, कोणाचे 1000 मारता. ते आमी इतलेंच गव्हर्नमेंटा कडेन सांगूंक सोदता की हे पंचायतीन हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची. आनी कितें आसा, सगळ्यांक एकूच समान तिटो मारचो की सगळ्यांचे हांगा पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा हो. कित्याक आमी हो धंदो करता, हो कोणाचो आडून करून करता लोकांचो. स्वताचो कोणाक असो धंदो ना. कोणाचे तोरंगां घेता, हें करता, तेजेर आमकां 2 रुपया 5 रुपया मेळटा. ते 5 रुपया तो जमोवन तो दिसा तर 1000 जाता आनी 1000 रुपया तर आमी टिटेकाराक दिवचे पडटा. जाल्यार आमी हेजेर फुडें संवसार आमचो बायले भुरग्यांचे पोसपाचें कशें आनी हेजेर आनी घेवपाची एक्शन कशी. तेन्ना हांव हेजे कडेन मागता मिडिया कडेन की तिणी आमचे हेका लागून हे सगळ्यांक मातशें धाडचें की सरकारा कडेन हो मेसेज पावोवचो. कित्याक इतले लोक हे कश्ट करून घाम काडून हांगा दिसांचे रातीचे दीस करता आनी अशें करून तर आमकां 1000 रुपया तर पंचायती दिवचो पडलो टॅक्सा मार्फत. आनी आमी बसता अशें रस्त्यार, आमकां काय अशीं दुकानां ना. वर्सा एकदां धंदो करता आमी, पण 800-1000 दिवं म्हणून हे भरपूर चड दिसता. तुमकां 1000 रुपया पे केला ते एका दिसाचे का 2 दिसाचे? आज एका दिसाचे 1000 रुपया मारल्या. फाल्यां येतले आनी परत फाल्यां कितें मारी ते आमकां खबर ना. पूण हे 1000 मारता हेजेर सामकें निशेध आमचो आसा सगळ्यांचो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर.